नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडा पोटान भरा म्हणून रात जागयल्या उपरांत आयतारा फांतोडेर गोंयभर नरकासूर दहन केले। 2 दीस आदी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान विसव घेतिल्ल्यान तरणाट्यांनी शेनवारची रात बरीच फुलेली। नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडा पोटान भरा म्हणून रात जागयल्या उपरांत आयतारा फांतोडेर गोंयभर नरकासूर दहन केले। 2 दीस आदी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान विसव घेतिल्ल्यान तरणाट्यांनी शेनवारची रात बरीच फुलेली। बांदोडेच्या एका नरकासुराक सर्ती वेळारूच उजो लागलो। सर्त चालू असताना नरकासुरान मदींच पेट घेतलो। हो उजो कसो लागलो कळपाकूच मार्ग ना। उपरांत उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे जवान धांवन आयले पूण कांयच फायदो जालो ना। उज्यान पेट घेतलो आनी नरकासुराचो लासून गोबर जालो। बांदोडेच्या एका नरकासुराक सर्ती वेळारूच उजो लागलो। सर्त चालू असताना नरकासुरान मदींच पेट घेतलो। हो उजो कसो लागलो कळपाकूच मार्ग ना। उपरांत उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे जवान धांवन आयले पूण कसलोच फायदो जालो ना। उज्यान पेट घेतलो आनी नरकासुराचो लासून थंयच गोबर जालो। पुराय गोंयांत सगळेकडेन दिवाळे निमतान उमेदीचे ल्हार फाकलां। आयतारा फांतोडेर घराघरांनी आकाश दिवे आनी पोंट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो। कारिटा म्हळ्यार काट्टां फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो आस्वादूय गोंयकारांनी घेतलो। पुराय गोंयांत सगळेकडेन दिवाळे निमतान उमेदीचे ल्हार फाकलां। आयतारा फांतोडेर घराघरांनी आकाश दिवे आनी पोंट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो। कारिटा म्हळ्यार काट्टां फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो गोंयकारांनी आस्वाद घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा हिमाचल प्रदेशांतल्या लेप्चा वाठारांत भारतीय सैनिकां वांगडा दिवाळी मनयली। प्रधानमंत्र्यांनी ट्विटा वरवीं देशाच्या शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या ह्या सैनिकांच्या समर्पणाची तोखणाय केली। आपल्या फामिला पासत पयस रावन देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचो भार आमचे हे सैनिक उबारतात। देखून तांचे वांगडा दिवाळी मनोवन समाधान मेळिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा हिमाचल प्रदेशांतल्या लेप्चा वाठारांत भारतीय सैनिकां वांगडा दिवाळी मनयली। प्रधानमंत्र्यांनी ट्विटा वरवीं देशाच्या शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या ह्या सैनिकांच्या समर्पणाची तोखणाय केली। आपल्या फामिला पासत पयस रावन देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचो भार आमचे हे सैनिक उबारतात। देखून तांचे वांगडा दिवाळी मनोवन समाधान मेळिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें। उत्तर काशींतल्या सिलक्यारा सावन दंडलगांव मेरेन बांदकाम चालू आशिल्ल्या बोगद्याचो एक भाग अचकीत कोसळ्ळो। हातूंत 36 लोक अडकून पडिल्ल्याचे मुखार आयला। बचाव कार्य नेटान चालू आसा। देखून पुलीस दळ NDRF पंगड घडणूकथार हाजीर रावन बचाव कार्याचे काम बऱ्यापैकी करतात। उत्तर काशींतल्या सिलक्यारा सावन दंडलगांव मेरेन बांदकाम चालू आशिल्ल्या बोगद्याचो एक भाग अचकीत कोसळ्ळो। हातूंत 36 लोक अडकून पडिल्ल्याचे मुखार आयला। बचाव कार्य नेटान चालू आसा। देखून पुलीस दळ NDRF पंगड घडणूकथार हाजीर रावन बचाव कार्य बऱ्यापैकी पार पाडटात।
दिवाळी हो उजवाडाचो सण त्या निमतान देशभर उमेदीचे ल्हार पातळा. अस्तंत बंगालच्या फुलबारी हांगासर भारत बांगलादेश शिमेच्या जवानांनी दिवाळी निमतान एकामेकांक मिठाई दिवन परबी भेटयली. दिवाळी हो सण उजवाडाचो त्या निमतान देशभर उमेदीचे ल्हार पातळा. अस्तंत बंगालच्या फुलबारी हांगासर भारत बांगलादेश शिमेच्या जवानांनी दिवाळी निमतान एकामेकांक मिठाई दिवन परबी भेटयली. भारताची राजधानी दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो बाबत स्थितीत आसा. फाटल्या साबार दिसां सावन हीच परिस्थिती आशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जातात. कांय दीस पावस पडून लेगीत हवेच्या दर्जांत कसलोच फरक पडूंक ना. देखून ही सगळी स्थिती नियंत्रणात हाडपाचो यत्न सध्या चालू आसा. भारताची राजधानी दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो बाबत स्थितीत आसा. फाटल्या साबार दिसां सावन हीच परिस्थिती आशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जातात. कांय दीस पावस पडून लेगीत हवेच्या दर्जांत कसलोच फरक पडूंक ना. देखून ही सगळी स्थिती नियंत्रणात हाडपाचे यत्न चालू आसात. दिवाळीच्या फाटभुंयेर अयोध्येंतल्या दीपोत्सव महोत्सवान परत एक फावट संवसारीक विक्रमान नोंदणी केल्या. ह्या वर्सा 22,23,000 मातयेच्यो पणट्यो पेटोवन हो विक्रम नोंदयलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी खोस परगटायली. दिवाळीच्या फाटभुंयेर अयोध्येंतल्या दीपोत्सव महोत्सवान परत एक फावट संवसारीक विक्रमान नोंदणी केल्या. ह्या वर्सा 22,23,000 मातयेच्यो पणट्यो पेटोवन हो विक्रम गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंदयलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी खोस परगटायली. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक सगळ्या सिनेमा निर्मात्यांनी, कलाकारांनी तशेंच सिनेमोग्यांनी व्हडा उमेदीन हाजेरी लावची अशें आवाहन केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केलां. 54वें इफ्फीचें आयोजन दर वर्सा प्रमाण गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या मजगतीं जावपाचें आसा. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक सगळ्या सिनेमा निर्मात्यांनी, कलाकारांनी तशेंच सिनेमोग्यांनी व्हडा उमेदीन हाजेरी लावची अशें आवाहन केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केलां. 54वें इफ्फीचें आयोजन दर वर्सा प्रमाण गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या मजगतीं जावपाचें आसा. दिवाळी निमतान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसतनाच एक दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. शेनवारा राती वागातोर भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत हरियाणाच्या पर्यटकान वागातोरच्या मायोर रोमा रिसॉर्टाची धनी रेमाडिया मारिया ह्या बायलेक गाडयेन नेट्टान धपको दिलो. हातूंत तिका गाडये पोंदां चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. फुडलो तपास चालू आसा.
दिवाळी म्हळ्यार धन आणि समृद्धीचो सण. ह्या दिसा गणेश आणि माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पूजा करतात. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्ती भावनेन लक्ष्मीपूजन जालें. दिवाळी म्हळ्यार धन आणि समृद्धीचो सण. ह्या दिसा गणेश आणि माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पूजा करतात. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्ती भावनेन लक्ष्मीपूजन जालें. शेळपे म्हापसा चलपी जुगाराचेर आयतारा म्हापसा पुलिशेन धाड घालून 9 जाणांक अटक केल्यात. शेळपे पिटर मिस्किचा हांच्या बंगल्यांत हो जुगार चलतालो. अटक केल्ले 9 जाण बिगर गोंयकार. हातूंत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 3.5 लाखांचो वस्तू जप्त केल्यात. हे विशीं फुडली कारवाय चालू आसा. शेळपे म्हापशे चलपी जुगाराचेर आयतारा म्हापसा पुलिशेन धाड घालून 9 जाणांक अटक केली. शेळपे पिटर मिस्किच्या बंगल्यांत हो जुगार चलतालो. अटक केल्ले 9 जाण बिगर गोंयकार. हातूंत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 3.5 लाखांच्यो वस्तू जप्त केल्यात. हे विशींचो फुडली कारवाय जी आसा ती पुलीस करतात. कोमुनिदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले. येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधीत बील हाडटले. ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन स्पश्ट केला. नवे वाडे आणि शांतीनगर सावन महामार्गाक जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले. ह्या पुलाची बुन्याद मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी घाली अशी माहिती मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. पुराय पेडणे म्हालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें. पेडणे वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्लें. हे दुरुस्तीचें काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय उप्रासल्या. पुराय पेडणे म्हालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें. पेडणे वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्लें. दुरुस्तीचें काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती दिली. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरात चिनोळकी वेवसाय चलता असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरात चिनोळकी वेवसाय चलता असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो.
कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबून थांबनात. मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्यात. शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळीत बंद पडली. दिवाळी तोंडार आसतना घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची सामकीच गैरसोय जाली. कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबून थांबनात. मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्यात. शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळीत बंद पडली. दिवाळीच्या तोंडार घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची सामकीच गैरसोय जाली. मनोज परब गोंयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप करीत सावड्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो. समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केलो. मनोज परब गोंयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप करीत सावड्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो. समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळचे कानोळचे पूण सध्या रावपी मुंबयच्या जोडप्याक मारपेट आनी गाळी चोवपाचो प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रवी तलवाराक अटक केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार आसा. आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळचे कानोळचे पूण सध्या रावपी मुंबयच्या जोडप्याक मारपेट आनी गाळी चोवपाचो प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रवी तलवाराक अटक केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार आसा. मांडोपा एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. एका सिलिंडराचो स्फोट जाला. त्या उज्यान घराचें पुराय लुकसाण जालां. मांडोपा एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण स्पश्ट जावंक ना. मात उजो लागिल्लो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान कसलीच दुर्दैवी घडणूक घडली ना. एका सिलिंडराचो स्फोट जावन ह्या उज्यान घराक पेट घेवन पुरायपणान लुकसाण केल्लें आसा. वेदांता सेझा कंपनी कडल्यान रिट्रेश केल्ल्या कामगारांची अजूनय सतावणूक चालू आसा अशी टिका सेझा कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकारान केल्या. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. वेदांता सेझा कंपनी कडल्यान रिट्रेश केल्ल्या कामगारांची अजूनय सतावणूक चालू आसा अशी टिका सेझा कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकारांनी केल्या. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.
कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या. पंचायतीनाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला. आता भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पंचायतीनाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला. आता भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. पुणेच्या वनराई संस्थेन नाबार्डाच्या सहयोगान डोंगुर्ले ठाणे सत्तरी पाणलोट क्षेत्र उदरगत मोहीम हातान घेतल्या. उदक आणि मातयेच्या संवर्धना खातीर ही मोहीम आसा. गोंयांत पयलेच खेप अशे तरेची मोहीम राबयल्या. 4 वर्सांन ही मोहीम चलतली. पुणेच्या वनराई संस्थेन नाबार्डाच्या सहयोगान डोंगुर्ले ठाणे सत्तरी पाणलोट क्षेत्र उदरगत मोहीम हातान घेतल्या. उदक आणि मातयेच्या संवर्धना खातीर ही मोहीम आसा. गोंयांत पयलेच खेप अशे तरेची मोहीम राबयल्या. 4 वर्सां ही मोहीम चलतली. सत्तरी म्हालांत भिरोंडा पंचायत वाठारांतले वांते गांवांत तळ्यांतले गणपती मंदिर आसा. तळ्यांत गणपतीचें मंदिर आसपाचें हें गोंयांतलें एकमेव मंदिर. ह्या मंदिराक व्हडलो इतिहासूय आसा. देखून ह्या मंदिराची पर्यटनाचे नदरेन उदरगत जावपाची गरज आसा अशें सत्तरीच्या लोकांची मागणी आसा. सत्तरी म्हालांत भिरोंडा पंचायत वाठारांतले वांते गांवांत तळ्यांतले गणपती मंदिर आसा. तळ्यांत गणपतीचें मंदिर आसपाचें हें गोंयांतलें एकमेव मंदिर. ह्या मंदिराक व्हडलो इतिहासूय आसा. देखून ह्या मंदिराची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत जावपाची गरज आसा अशें सत्तरीचे लोकांची मागणी आसा. सत्तरीत उपद्रवी जनावरां खातीर शेतां लुकसाणीत गेल्यात. नाल्ल आनी सुपाऱ्याचें उत्पादन देंवपाक लागलां. हे रानटी उपद्रवी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी शेतकारांची मागणी आसा. सत्तरीत उपद्रवी जनावरां खातीर शेतां लुकसाणीत गेल्यात. नाल्ल आनी सुपाऱ्यांचें उत्पादन देंवपाक लागलां. हे रानटी उपद्रवी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी शेतकारांची मागणी आसा. आमच्या आडेकुशीक जावपी भौगोलीक बदल आनी मनशाच्या आधुनिकते कडेन सुरू आशिल्ले वाटचालीक लागून कितलेशेच पारंपारीक गजाली ना जायत चल्ल्यात. धनगर समाजाचो बोकड्यांचो वेवसाय असोच एक वेवसाय आसा जो ना जायत चल्ला.